त्यांचो प्रायमरी डिमांड म्हणटा ते गोवा मायल्स स्क्रॅप करपाचे, तशी खंय रेडी जावचे ना म्हणून ते कशी हँडल करता? म्हाका दिसता हे गोवा मायल्साच्या प्रकारान इतलेच खेपे हांव परत परत रिपीट केल्ले आसात. आतां परत तांकां सांगचें लागता, गोवा मायल्स खंयचे परिस्थितीन आमकां कॅन्सील करपाक मेळना. कॅन्सील करपाक गेल्यार ते कोर्टान वयतले, स्टे हाडटले आनी गोवा मायल्स सदांकाल उरतले. तेंची मेन ग्रिव्हन्स खंय जाताली एअरपोर्टार, जे मॅक्सिमम गोवा मायल्स टॅक्सीवाले पॅसेंजराक थिंगासून घेवन वयताले आनी तेंचे म्हणणें आसलें तांकां कावंटर तेंचे काडचे म्हणून. ऑलरेडी गव्हर्मेंटान डिसिजन घेयल्लें आसा, ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी जे आसा तांकां आमी एक कावंटर न्ही 2 कावंटर दिवपाचे आसा. एक विका भितर आतां आजसून हांव म्हणपाक शकता हें थिंगा जाल्ले कडेन काम आसतलें. 2 कावंटर म्हणजे जे पॅसेंजर येता थिंगा क्रावड जायना ते खातीर सगळे लायनीन जे उबे रावता 2 कावंटर आसा तेन्ना सगळेपण मेळटलें. नंबर 1. नंबर 2, गोवा मायल्साकूय आमी वेगळेपणान तांकां आमी दुसरें कांय दिवना. तांकांय सांगलां तुमी मिटर बसोवपा जाय. एकदम तेणी मिटर बसयले मागीर ती कसली एप बेस्ड टॅक्सी जाली. ऑटोमॅटीक कितें जातलें तें सगळें खबर आसा. हें हांवें सांगचें पडटा तांकां हें सगळें बऱ्या प्रमाणान खबर आसा. आतां हांव म्हणना मेजॉरिटी टॅक्सीवाले बरे आसा, इवन ते आपले मिटर सुद्दां इन्स्टॉल करपाक लागलेले. आतां तेंची मागणी आसली फ्री मिटर जाय. आमचे पॅन्डेमीक टायमार आमचे कडेन पयशे ना, तें सुद्दां आमी आतां करून दिल्लें आसा. एंटायर कॉस्ट ऑफ 11,124 इज borne by government. Data charges, back-end charges, besides the cost of the meter. तांकां कारणूच ना. दुसरे तेंची एक मागणी आसली 3 रुपया इन्क्रीज आमी करून दिला पर किलोमीटर, which is I think one of the highest increase which they could have dreamt of. Even दुसरे स्टेटीन इतले हाय तांकां दिवना. इतले तांकां गव्हर्मेंट एकोमोडेटीव जाल्ले आसतना ते तरी म्हणटा ना आमचे पयले कंडिशन फुलफील जावना, तेचे विचार सारके ना. हे थोडेचशे जाण आसा जशे आमी म्हणटा कुसलोले 2 आपोलांतले सुद्दां आख्खी बास्केट म्हणजे आख्खे तुगे टोकरी आसा ती हें जाता, सगळे आपोल पिड्डे जाता. कसल्यो खबरो जाल्ल्यो आसा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां गव्हर्मेंटान तुमकां मॅक्सिमम एकोमोडेट केला. मान्य मुखेलमंत्र्यान जेन्ना दौऱ्याक गेल्लो आख्खे गोंयांत जेन्ना तो भोंवतालो तेन्ना टॅक्सीवाले सगळे कडेन जेन्ना मागणी आयली ताकाय दिसलें ओके तांकां सगळे मुफ्त दिवचे. सो आमी मुफ्त दिल्ले आसा. आतां हें सगळें एकोमोडेशन तांकां मेळ्ळें आसा, आमी एकोमोडेट तांकां केल्लें आसा. प्रत्येक तेणी मागलां तांकां दिल्लें आसा आनी हें बरोबर न्हू. दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिजम. तेणी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळपा जाय. दुसरें तांकां हांव एक सांगपाक सोदतां, हें मिटर घालप, मिटर बसोवप हायकोर्टाचे आदेश प्रमाणे. आतां जे डिफॉल्टर आसा जे मिटर बसोवना तेंचे आमी ऑटोमॅटिकली कॅन्सील केल्ल्या परमीट. परत आमकां कोर्टान एप्लाय करपा जाय की ते बसयता म्हूण, कित्याक आमी फुकटूय दिल्ले आसा. आमी हायकोर्टाचें पालन करपा जाय म्हूण बेग्याचे बेगीन कंप्लाय करपा खातीरूय आमी हें डिसिजन घेयल्लें आसा की आमी फ्री मिटर तांकां दिवपा जाय. एक गणेश गिफ्ट कसो. गणेश म्हणल्यार एक व्हडलें फेस्टिवल सगळे गोंयांत मनयता, ताका लागून आमी तांकां जाता तितले आमी गव्हर्मेंट तांकां एकोमोडेट केल्ले आसा. हेंय तांकां तरी कळना. हांव नको कितें म्हणपाचें तें. आनी हे जे म्हणटा ना आमचो पयलो डिमांड उरलो गोवा मायल्स, स्पश्टपणे जेन्ना सांगिल्लें आसा गोवा मायल्साची परिस्थिती कितें जातली, तांकांय हांव मानता बरे भाशेन खबर आसा. दे आर जस्ट ट्रायंग टू फायंड एक्सक्यूज. हितून थोडेचशे कुसलोले आपोल आसता तशे हे थोडे आसा. तांकां फक्त जाय एक दिसा एकूच भाडें मारपाचें, 5,000 10,000 चार्ज करतले जे कंप्लेन आमकां येताले ते, आनी सुशेगाद मागीर रावपाचें. ही आदली परिस्थिती गेली. फुडले आमी गेल्ले आसा. तेंची म्हणणी सडनली कोण येयलो ना, एप येवपा जाय. तेंय हांवें NIC जे बॅकएंड सर्विसीस आनी डेटा सर्विसीस प्रोवायड करता तांकां सांगलां बॅकएंड. One of the services what you have to provide is people should be able to book the taxi from the phone, म्हणजे ॲप बेस्ड. ॲप बेस्ड म्हणजे कितें,
कोणाचो ऍप डावनलोड कर आनी मागीर तूं बूक कर. तेंय सोंपेपण मेळपा जाय म्हूण फुडाराक तेंय जातलें. खुंयच्या संवसारान ते थोडे जाण रावपाक सोदता म्हाका हेजी मातशें पूण जाणवाय ना. तरी आसतना आतां गणेशा आमी बुडयता तेन्ना सगळे वायट आहा ते आमी बुडयता आनी बरें चिंतना येता, बरें कितें जाता. हांव म्हणटा हें गोवा मायल्स हो तुमी भूत चोयता तो एका बुडया आनी सारके रस्त्यार येयात. गव्हर्मेंट तुमकां बरोच प्रमाणान पावलो आसा. गव्हर्मेंटान तुमकां जाय तें केल्लें आसा. आमकांय मातशें सहकार दिया सरकाराक आनी तेन्नाच स्मूथली सगळे फुडाराकूय चलतलें हांव तांकां सांगपाक सोदतां. So your minister has said that he will not allow the Goa mines to enter in the coastal belt. And don't you think that the law and order situation is allowed to do this? That you please ask him. I don't want to reply to that. I don't know whether such a thing is possible. Ultimately, policy decision is that everybody with a meter will be allowed to operate in the same manner in entire Goa. I don't think you can do this type of islanding anywhere. It is a wrong precedent being set. And I don't. We have not said it. It is your own minister, cabinet minister. तुम्हीच एक सांग statement. So you होता. please ask him. I don't want to join issue with him. You please ask him further clarification how he is going to do So, it. but is it possible, sir? Is it possible that they will not be allowed to be the Goa mines will not allow because the customer has a right, no? To he can book the. You have seen some of the taxi fellows themselves have been saying, no, we want an app-based taxi. At that point of time, what did I say? If you want an app-based taxi, then welcome Ola, Uber, everybody. Like it is in other states, let customer have the choice. No. Is it the case? I am again repeating one old thing what I had said in the assembly. Just because you have spent so much of money on big showrooms, is it the case of anybody that you should not buy going online from Amazon or Flipkart or any of these sites and have the convenience of getting delivery at home? Same way in transportation. Ultimately, people should have the luxury of choosing what they want. But गोवा के लोक अजीब है म्हणून एक टायमा आमचे एक प्रधानमंत्री म्हणलेले तेका लागून अजीब है म्हणून आमी जास्त तांकां एकोमोडेट केला आनी खूब फुडें आमी गेला. आमी ॲप बेस्ड टॅक्सी येवपा दिवना, ओला उबर येवपा दिवना. आतां फायनली तेणी सांगले आमी मिटर बसयता, आमकडे बसोवपाक पयशे ना, फ्री आमी दिले आनी हेजे फुडें तरी ते म्हणटा नॉट एक्सेप्टेबल. Then I think they will learn a lesson from the people only. People will judge them. कित्याक लोक तेंचेर बरेचशे अगेन्स्ट आहा की ते असले स्टँड घेता म्हणून. So how many registered stand is there? How many registered stands are there in the Goa for the taxi? No, there are around 18,000 taxis which are registered in entire Goa. पण एक confuse. Taxi stand. Taxi stand. No, taxi stand, they are notified stand. Even I remember, as far as the airport is concerned, that used to be a notified stand at Vasco da Gama near the railway station. That was later on shifted to the airport. Similarly, everywhere else, whether any station or any main place, it is a stand. पण हे confusion create केला ते कोण क्लियर करतलो? तुम्ही कन्फ्युजन तुम्ही स्टेटमेंट काढता, तुम्हीच कन्फ्यूज करतलो का? क्लियर कोण करतलो? हांव स्थिर रावलो आसा, म्हाजी पॉलिसी सारकी स्टेडी आसा. हांव खंय वेवर जावना आनी जे बरे चिंतपी टॅक्सी लोक आसा आनी टॅक्सीवाल्यांचे नेतृत्व जे सारके करतात ते एप्रिशिएट करतात. काल म्हाका कितलेशे फोन आयले, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, वी आर व्हेरी हॅपी म्हूण. आनी आज तुमी सांगता ते परत सांगता नो गोवा मायल्स इज द कंडिशन. एटलीस्ट आय डोंट नो हाव दे कॅन, who it is I don't know, and I don't want to know also because that is a very small minority who are out to create problem in any case. आंदोलनाक वयता म्हणटाले. हे जे हुणे ते आंदोलनाक गेला, हे जे हुणे ते हायकोर्टानूय गेला, चार पाटी, चारूय पाटी कोर्ट केम डावन व्हेरी हेविली इन द लेटेस्ट पेटिशन. दॅट इज इट इज युअर वे ऑफ स्टॉलिंग इन्स्टॉलेशन ऑफ द मीटर म्हूण. मागीर कितें करपाचें म्हणजे एंटायर गोवा, entire stakeholders of tourism should be held ransom to these few people who do not just want to understand what is the reality, and they want in effect what are they demanding? Protectionism. अरे monopolies trade practices act म्हणून आसताले. Monopolies
आमी एबॉलिश केल्या डेकेड्स एगो 2-3 डेकेड्स एगो ओके ओपन मार्केट फ्री कॉम्पिटिशन हाडले ते खंयच्या संवसारान रावता दे वॉन्ट टू बी प्रोटेक्टेड गोंयकार म्हूण घे तूं 5,000 चार्ज कर घे तूं एक ट्रिपी 8,000 चार्ज कर तुका आमी विचारना हें कितें आर्ग्युमेंट सुद्दां करप सारको न्ही ready to put these meters. येस ऑफकोर्स दे हॅव टू दे हॅव एक्सप्रेस द विलिंगनेस टू सो फाल्यां समज खुफुजा जाली आनी कितें झगडी बगडी जाली सो हेजो मागीर जिम्मेदार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो तुमच्याच उतरांनी समज तूं हेका लागून म्हाज्या उतरां भायर सरला आतां कोण जाणा कोण तुमी जाणा कोण सगळे उलयता कित्याक तुमीच उलयला स्टेटमेंट तुमच्या फुड्यानूच जाला सगळें कालूच पळय हांव दुसरें कितें उलयता तेजेर हांव उलयल्यार प्रॉब्लेम तरी सॉल्व जाता जाल्यार हांव उलोवपाचो हांव उलयल्यार समटायम्स ट्रूथ इज एट अ प्रिमियम सो माय प्रिमियम शूड नॉट बी दॅट आय एम पेईंग टू इनवायट ट्रबल फॉर एवरीबडी दॅट्स नॉट माय नेचर फ्री मिटर म्हटलं पळय न्हू तो टॅक्सीवालो एजन्सी कडेन व्हरून डायरेक्ट फ्री काय ताका पयलीं भरचें पडटलें पयशे रोखडेच परत मेळटा कितें एक्झॅक्टली सी इट विल बी फ्री इन्स्टॉलेशन including data charges and back-end services whatever are there. It comes to 11,124. एक रुपया दिवपाची गरज ना टॅक्सी 234 11234 11234 it is easy to remember. सर पहिले भरले त्यांना पैसे रिफंड करतात होय पहिले कोण बोलला त्यांचे बॅलन्स आहा ती आम्ही त्यांच्या अकाउंटात ट्रान्सफर करतले So how is clear the thing that insurance saying that meter they are paying fee they will not get Short circuit See, I will tell you, these are just excuses, lame excuses. Show me one place where after installation of meter a taxi has burned. These are lame excuses. We are not ready to accept these lame excuses. Because insurance companies are not allowing Yeah? insurance companies are not हाय एंड कार ते टेम्पर करपाक दिना हाय एंड कार आसता ते इंजिनियर See, as far as high-end car means only Mercedes or Audi, this problem is there. How many taxis are there? Few in number, not even hundreds. Understood me? Few in number. So we are working out a solution to that as well. We will work out a solution. There is nothing that there is no solution to anything. हॉटेला भायर जो टॅक्सी स्टँड आसता पळय ते क्यू सिस्टमान रावता ताका कितें लिगल स्टँडींग आसता कशें कितें See, तूं म्हाका एकदांच सगळें सॉल्व कर म्हणटा अंडरस्टूड न्ही जेवण कशें आसता तूं सकाळीं ब्रेकफास्ट घेता दनपारचें लंच घेता मागीर एकदांच ब्रेकफास्ट लंच डिनर सगळ्यांची वेवस्था कर म्हणटा तशें जावपाना एकान एक करया आतां सुटावो आमी केल्लो आसा एक पॉयंटार एक बरेचशे पॉयंटार आमी येयल्ले आसा फुडें आमी दुसरें करया ओके सर इलेक्ट्रिक बसीस सध्या गोवान इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आहा फॉर रन इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग See, infrastructure for electrical buses, the provider of those buses is little bit found wanting. I have pulled up the Kadamba and intend to pull up the provider of the buses. They are in the process of rectifying, installing more charging station. Already they have been given instruction. Government has told them this has to be done on top priority. They are in the process of doing it. कितले बसी येवपाचे आहा आनी आमकां गोल आमकां आनी 200 बसी येवपाच्यो आसा हाल्ली दिल्ली गेला तेन्ना ती एक्चुअली स्कीम जी एक्सपायर जाल्ली ती तेणी सांगला गोवा वील बी ट्रिटेड एज अ स्पेशल केस along with a few other states and even though the old scheme expired where center is giving full assistance they will give us म्हणून अशें सांगला तेणी एश्योरन्स दिला गोवा सोडून इंटरस्टेट जावपाचें आसा कदंबाचे इलेक्ट्रीक बसीस रूट बी जावपाचो बी आहा गोवा टू कर्नाटका और गोवा टू महाराष्ट्र It's a pandemic time. Still things have not fallen in place. Don't expect it to fall overnight. It will take little time. Everything will be streamlined thereafter.